Page 6, A13, Shlok 4, A13. एकलो आमचो सोमी, एकूच आमचो भावात, एकूच आमचो बावदेस, एकलोच आमचो देव बाप, देव आमकां आपयता, ह्या आपोवण्याक सोबता, तसली आमचें जिवीत जावं दी निरंतरी, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो भावात, एकूच आमचो बावदेस, एकलोच आमचो देव बाप. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची हे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज सांत फ्रांसीस सावेराचे नोवेनांत आमी 7व्या दिसाक आमी आसा. हे पिडेक लागून जर हे गोंयांत आमच्यांनी येवंक मिसांत वांटो घेवंक जायना, आमी जाणाव तुमी घरा लागीं टीव्ही फुडल्यान बसून, थोडीं जाण उबी रावून, थोडीं दिमी घालून हे मिसाचे बलिदानांत वांटो घेता. केदो व्हडलो भावार्थ तुमचो. भावार्थ दवर, तुजे भावार्थान तुका बरो केला. भिवू नाका, भावार्थ दवर. असली पवित्र पुस्तकांत माणकुली उतरां आमकां आयकूंक मेवतात आनी वाचूंकूय मेवतात. आयज ही उतरां जेजूची आमकां सगल्यांक लागू जातात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयचो विशय भावार्थ शेळमळो जालोलो तुमची उमेद वाडूंक बायगून फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. खोल ओकोण भावार्थ क्रिस्ती जिविताक जिवाळ करता आनी रोसरोशीत करता जाल्यार शेळमळो भावार्थ आमचें जिवीत कोडू आनी ओर्त नासलोलें करता. खोल आनी ओकोण भावार्थ आमकां देवाशी आपयता जाल्यार शेळमळो भावार्थ आमकां देवा कडसून पयस व्हरता. आयज आमी मागुया असलो खोल आनी ओकोण भावार्थ आमकां दी म्हूण सांत फ्रांसीस सावेराचे मजतीन आनी सांत आंद्रेचे मजतीन आमकां सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. तशेंच भावा भयणीनो, आयज पाद्रींक आनी मोटवाश्यांक भेटयलोलो दीस. सगल्या पाद्री आनी मोटवाशी भावा भयणी पासत आमी मागुया. हो भावार्थ खोल ओकोण आनी तीर आमी आपणावंक आनी भावार्थाचे गोवाय आमकां कर म्हूण मिसाचे भेटेन आमचे सगले यादनिकां खातीर, पाद्री खातीर आनी मोटवाशी भावा भयणी खातीर मागुया. आनी जायते पावटी आमचो भावार्थ शेळमळो जाला. आमचेर दूख, आमचेर कोश्ट, आमचेर पिडा आयल्या तेन्ना आमचो भावार्थ शेळमळो जाला. असल्यान हेर सगले ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणें मागून आमी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो ओड अपराध. ह्या पासत बेगून सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्त काकूत को, क्रिस्त काकूत को.
संत अंद्रेच्या जिविता खातीर ताचे भावार्था खातीर देवाक वाखाणुया. सांत फ्रांसीस सावेरांनी असलोच भावार्थ परगटलो. देवाक आमी दिन वासून ताका अर्गां दिवन ताका मोहिमा दिवन आमी सगळ्यात बराबर म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाचे एकलेच पुता, सुम्या देवा, देवाची शिली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूट कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमी जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. वेळार उगीच रावून तुमचेच खातीर मागचें. आयज केरीत भाशेन आमचे यादनिकांचो पाद्रींक भेटयलेलो दीस सगळे पाद्री पासत मागुया. तुमचे पादिगार पातकूर आसात तांचे खातीर मागुया. मोठवाशी भावा भयणी आसात आमच्या गांवांत तांचे खातीर मागुया. जायतीं पिडींत भावा भयणी आसात, जावं हॉस्पिटलांनी, घरांनी, जाणट्याचे घरांनी, तांचे खातीर मागुया. जल्माचो दीस समोर उमतां तांचेय खातीर मागुया. लग्नाचो दीस समोर उमतां जायतीं भावा भयणी तांचेय खातीर मागुया. अदी करून फ्रेडी आनी मेफिला रॉड्रिगीस तांचोय जल्माचो लग्नाचो दीस तांचेय पासत आमी मागुया. मागूंक लायिल्ल्या सगळ्या भावा भयणीचो उगडास करून हे मिसा बलिदानांत मागुया. भोव वर्त्या आनी मोगाल बापा, शिव वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन कुर्सार मरो पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताची विनोनेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्याक शेवट पुर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक भोर दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्यवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उच्चारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातोलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगलीं कधीच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटोच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावार दवरल्या शिवाय ताका उलो मात्तोली कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावार दवरतली कशीं, खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट कोत्तले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटोच
क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाबा विरेंत. कारण शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. सगलीं म्हणुया, शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. अंत्रोळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताची कामां परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब, शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच. ताळाचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकांचेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले कारवी तुमी जायशे हांव कोत्तलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिल्याच्या दर्या दिगेर चलतना जेजू दोगां भावांक एकलो पेद्रो म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत झाडां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयतान फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव होड्यार, जेबेदेवा आपल्या बापाय सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू ख्रिस्ताची शुभ वर्तमान ही वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या सगल्या लागीं मोबायल आसात. भुरग्यां लागीं, तरणाट्यां लागीं, व्हडल्यां लागीं, म्हाताऱ्यां लागीं आनी भिकाऱ्यां लागीं पुर्यान आयज मोबायल आसात. मोबायल सगल्यांक गरजेचे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे मोबायलाक 2 लेवल आसात. पयली सुवातेर सिग्नल आनी हातूंत आसलेली बॅटरी. जर तर सिग्नल ना तुज्या लागीं उलोवंक जायना, पूण दुसऱ्यो वस्तू करून तुज्यांनी येता मोबायलार. पूण हातूंत आसलेली बॅटरीक चार्ज ना जाल्यार हो बॅटरी, हो मोबायल शेळमळो. हे बॅटरीक चार्ज ना तर कांय करूंक जायना, उलोवंक जायना आनी मागीर कितेंच करूंक जायना. हो मोबायल शेळमळो जाता.
हो शेळमळो मोबायल जालो म्हणून आमी भायर मारिनात. हे मोबायलाक चार्जर आसा, चार्ज करता आनी मागीर चार्ज जाली म्हणटकूच बॅटरी आमी उमेदीन उलयता. आमच्या गोच्च्यां लागीं इश्ट मित्रां लागीं आमी उलयता. प्रितीच्या भावा भिन्नो, अशेंच कितें आमचें भावार्थाचें जिवीत. आमचे भावार्थाचे जिवितान 2 लेवल आसात. पयले सुवातेर एक सिग्नल, आनी हे सिग्नल म्हणटात ते सांत भोक्त, आमकां वाट दाखोवपी, भावार्थ दाखोवपी. आनी आमचो चार्जर म्हणटा तो दुसरो न्हय पूण जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताची या आमी बरे चार्ज जावया, भावार्थ आपणावया आनी भावार्थ सांत फ्रांसीस सावेरा भाशेन पोरगोटून भावार्थाक आमी गोवाय जावया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, सांत फ्रांसीस सावेर ताचें आदलें जिवीत शेळमोळें भावार्थान शेळमोळें आसलेलें. आनी भावार्थाक शेळमोळें आसलेलें देखून संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो, साक्को संवसार जोडूंक सोदतालो, संवसाराची नामणां घेवंक सोदतालो. पूण ताका सिग्नल मेवली. आनी हें सिग्नल जावन आसा भगवंतिनास दे लोयला. आख्खो संवसार जोडीत, पूण तुजो जीव इबाडी जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. मातयेवाचो 16वो आविस्वोर 26वी वोड ही परत परत देवाचे उतर भाग्योन फ्रांसीस सावेराचे काळजांत आनी जिवितांत रोमता. आनी परत परत ही वोड रोमून तो चार्ज जाता. आनी हो चार्ज जावन भाग्योन फ्रांसीस सावेर यादनीक जाता. आनी यादनीक जावन ही भावार्थाची चार्ज घेवन तो देसा देसांनी जेजूक पोरगोटीत वेता, उमेदीन जेजूक पोरगोट करता. जाल्यार आयचो विशय आमकां तोच सांगता. भावार्थ शेळमळो जालोलो, तांची उमेद वाडूंक भाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. आमच्या भारतांत आनी आमचे गोंयांत पर्यंत तो पावलो. हो भावार्थ घेवन तो पावलो. हो भावार्थ दोतोनींतल्यान भुरग्यांक आनी व्हडल्यांक सगल्यांक शिकयले. शेळमळो जाल्ले भावार्थ उमेदीन ताणें भावार्थ्यांक बोल्ली. उमेद तांकां दोतोन दिवन शिकोवण दिवन बोल्ली. पिडयेंत आसलेलीं भावां भयणी, शेळमळो जालोलो हे पिडयेक लागून तांचो भावार्थ, ताचें घाय बांदले, तांकां इलाज दिलो, तांची सेवा केली भाग्योन फ्रांसीस सावेरान. आनी हे परी प्रितीच्या भावा भिन्नो जेजूचो गोवाय जालो. उमेदीन तांकां बोल्ली, उमेदीचो भावार्थ हे पिडेवंतांक दिली आनी हे भाशेन भावार्थाक तो गोवाय जाता. आयज आनी परब करता आमी सांत आंद्रेची. भाग्योंत आंद्रे तो पयलो आसलो शीस जों बातिस्ताचो. जों बातिस्तानूच जेजूक तांकां दाखयले. हो पळे देवाचो मेंढरो. देवाचो मेंढरो म्हूण जेजूची ओळख दिली आनी ते मागीर जेजू फाटल्यान गेले. प्रितीच्या भावा भिन्नो, जेजू फाटल्यान वेतना सायबा तूं खंय रावताय आंद्रेचीं उतरां जालीं. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवतात. जोवांचो पयलो आविस्वर 35 ते 42 वडयो आमकां मेवतात. आनी जेजू म्हणटा ये आनी पळय. आनी जेजूची वचून 2 दीस ते रावतात. एके भाशेन जेजूची चार्ज तो घेता आनी जेजूक वळखता. जेजू खरेंच देवाचो मेंढरो, जेजू सोरवंडार, जेजू मेसाया, जेजून देवान मागलोलो. हें पळयोवन हे चार्ज घेवन घरा लागीं येता आनी आपल्या भावाक सिमांव पेद्रूक सांगता आनी सिमांव पेद्रूक पर्यान जेजूशी तो व्हरता. आनी जेजू सिमांव पेद्रूक केफास तूं कडप म्हूण नांव दिता. प्रितीच्या भावा भिन्नो, जेजू मेले उपरांत, पुनर्जीवन जाले उपरांत होच आंद्रे जेजूक पोरगोडटा. ग्रीस, टर्की हे गांवांनी जेजूक पोरगोडटा. हे काळार प्रितीच्या भावा भिन्नो क्रिस्तांवांक जायती दुमाळो सोसूंक पडटाली आनी निरोपाच्याय हो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, जेवीशी मारतालो. आनी आंद्रेकूय बी तो पात्रास म्हणलेले गांवांत ताका जेवेशी मारता, ताका खुर्सार मारता. पूण जेजू भाशेन न्हय, ताचो खुरीस एक्स ताची खुरीस म्हणल्यार एक्स. हे भाशेन ताका खुर्सार मारून 2 दीस पर्यंत तो खुर्सार उमखळून जिवो आसलोलो. आनी सोर भोंवतणी खुर्साचे सोर भोंवतणी लोक आसलोलो, तांकां देवाचें उतर पोरगोट करता. आनी हे परी मोरो पर्यान भाग्योंत आंद्रे
जेजूक गोवाय दिता. प्रितीच्या भावा भिन्नो, शिव वर्तमानांत आमी आंद्रेचीच खबर आयकुल्या. आंद्रेक आनी सिमांव पेद्रूक जेजू आपयता. हांव तुमकां मनशांक दवरता तसले कारवी करतलो. कारवी आसले ते मनशांक दवरता तसले हांव तुमकां कारवी करतलो. आनी हो देवा जेजूचो ताळो आयकून म्हजे फाटल्यान यात. सगळे झाडां सांडून नुस्त्या धंदो सोडून जेजूच्या फाटल्यान गेले. आनी मातशे फुडें वच आनीक दोग भाव जोन जाकोब तांकां मेवतात. रांपणी शिंवताले, बापाय बराबर वावर करताले, तयार जाताले वावराक वचूंक, धंद्याक वचूंक. जेजू म्हणटा म्हजे फाटल्यान यात. हो ताळो जेजूचो ताणें आयकलो तो भावार्थाचो ताळो. हो ताळो ताणें आयकलो तो सोरगुंडाराचो ताळो. हो ताळो आयकून हो भावार्थाचो ताळो घेवन तेवूय दोग भाव जाकोब आनी जोआंवूय बी जेजू फाटल्यान गेले. आनी प्रितीच्या भावा भिन्नू, हे तरेन आमचे शिव वर्तमानांत आयज ही असली भावार्थाची उतरां आयकून ताणें भावार्थान जेजूचो पाटलाव केलो. आयचे पयले वाचपान बेगीन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिठींत आमी आयकलां, जो कोण देवाचेर भावार्थ दवरता तो कधीच लॉजीक सांपडचो ना. आनी काळजांतान भावार्थ घेवन जियेता तो देवाक मानवता. जाल्यार आमी शिव ते पयले वाचपांत आयकलांय बी ताची खबर आयकुंकूच ना जाल्यार आमी भावार्थ दवरतलीं कशीं. दिसा दिसपटी ताची भावार्थाची खबर आमी आयकुया, भावार्थ आपणावया, भावार्थ अनुभवया आनी भावार्थ आमी परगटुया. जाल्यार प्रितीच्या भावा भिन्नो, आयज आमी कितें करुया? हो विशय आमकां कितें संदेश दिता काय आयज म्हाका आनी तुका? पयली सुरवातेक म्हणलेलीं तींच उतरां. ओकोल आनी ओकोण भावार्थ आमकां देवाशी हाडटा. जाल्यार शेळमळो भावार्थ आमकां देवा सरशिल्लीं पयस व्हरता. ही सुरवातेक म्हणलेलीं उतरांचेर थोडो वेळ उदाहरणां तुमकां दिता, थोडो वेळ नियाळ करुया. प्रितीच्या भावा भिन्नो, मिसां सुरू जाल्यांत इगोर्जेन. जायतो लोक मिसाक वेता आनी मिसाक वचूंक थोडो लोक रावता. म्हजो टर्न केन्ना येतलो? जायतीं जाणां फोन करून दितात, फादर म्हजो टर्न आयलो, हांव मिसाक येता मरे फादर. हे भाशेन थोडो लोक रावता. हो लोक खोल आनी ओकोंड उमेदीन बोल्लोलो लोक, भावार्थान बोल्लोलो लोक मिसाक येवंक रावता. जाल्यार प्रितीच्या भावा भिन्नो, हे दिसांनी नोवेनां चलतात. सांत फ्रांसीस सावेराची जायते इग्रोजांनी आमचे चिंचोणचे डिनरीन वेल्लेचे गांवांतूय बी ही नोवेनां चलतात. पादिगार फोन करून म्हाका सांगतालो, कितें करूं फादर? एकलो जाणटो 70 वर्सांचो दादलो आपल्या लागीं हात जोडून पांये पडून म्हणटा, फादर हांव इगोर्जेंत येना, तुमचे पेंडोलांतूय रावना, कोदेलाचेरूय बी बसना, पूण पयस दुर्गान पयस रावता. आनी मिसांत वांटो घेता, म्हाका परवानगी दी. आनी पादिगार म्हणटा, फादर कितें? जाणटे मनशाक पयस धरूं, ताका हांवें एक कोदेल एरेंज केलें आल्तारा मुखार आनी ताका थंयसर बसयलो. प्रितीच्या भावा भिन्नो, उमेदीचो भावार्थ, खोल ओकोंड आसलेलो भावार्थी मनशांक देव आपणाशी आपयता. शेळमळ्याचो भावार्थ, शेळमळ्यांचो भावार्थ देवा कडसून पयस वेतात. कशीं काय? मिसांत जायतीं जाण नांवां दितात, पूण मिसांत येनात, मिसाक येनात. शेळमळो भावार्थ लिबां दितात. वायरस इगोर्जेन जालोलो वायरस आमी घरा लागीं वचून भियेतात. घरा लागीं व्हरत जाल्यार, म्हजी जाणटी आवयक बापायक दिलो जाल्यार, हे दिसांनी बरें शीं पडटा, यूं पडटा, बरें न्हिदोंक दिसता, मिसाक वचूंक दिसना. टिवीचेर आयकल्यार पुरो ना, मागीर टिवीचेर आयकता. हे भाशेन शेळमळो भावार्थी मनशां आमी खंय पडटात काय? प्रितीच्या भावा भिन्नो, नियाळ करुया. दुसरे सुवातेर शेळमळो भावार्थ आमचें जिवीत कोळू करता, आमचें जिवीत ओर्त नासलेलें करता. पूण खोल आनी ओकोंड आनी उमेदीचो भावार्थ आमचें जिवीत जिवाड करता, रोशरोशीत करता. प्रितीच्या भावा भिन्नो, कोरोना व्हायरस ही पिडा आयली. मार्साच्या म्हयन्यान सावन आतां दिगून चालू आसा आनी जायतीं जाण उदगाल्लीं. आमच्या जिवितांत ही कोरोना व्हायरस येवन जिवीत कोळू केलां, ओर्त नासलेलें केलां, भावार्थ नासलेलें केलां. प्रितीच्या भावा भिन्नो,
ही लोक उद्गारतालो. आमचे जिवितांत केन्नाच इग्रोज बंद जालेली आमी पळोवंक नात. आमच्या जिवितांत केन्नाच निमाणो शुक्रार आमकां मेळूंक नासलेलो. केन्नाच आमकां पास्कांची परब मेळोंक नासतना आसूंक नात. केन्नाच आमकां आमचे पास्कांचें उदक आमकां मेळों नासतना रावंक नात. आमचें जिवीत कोडू जालां. आमकां मीस ना, आमकां निमाणो शुक्रार ना, पास्कांची परब ना, घराचेर बेजमेद ना, पवित्र उदक ना, रामाची चुट्टी ना, आमच्या गांवांत कुर्साची परबो नात, दुसऱ्यो परबो नात, आमकां सान फ्रांसिस्काचे गोंयांत येवपाक नोवेन ना. हे भाशेन शेळमळो भावार्थी उद्गारतली. पूण भावार्थ दोत्तली खोल ओकोण भावार्थ आसलेली उमेदीची भावार्थी कितें म्हणटली काय? फादर, कोरोना व्हायरसांत आमकां जायतें शिकयलें. कितें शिकयलें? आमी केन्नाच घरांत बाराबोर यें नासलीं, बाराबोर एकठांय जिये नासलीं, बाराबोर एकठांय मागणें करिनासलीं. केन्नाच बाराबोर सगलो एक कुटुंब कसो बाराबोर आमी केन्नाच मागणें करूंक ना. कोरोना व्हायरस आयलें, बाराबोर मागणी, बाराबोर देवाची उतर वाचता, नियाळटा. आमच्या जिवितांत कितें जालां तें आमी पवित्र पुस्तकांत आमी सांगता. पवित्र पुस्तक होगोत आयिल्ली आदी घोडे आयकतालें हांव आनी वाचतालें जायत. पूण आतां पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी जियेता. दोयाल्यो कोरण्यो आमी आयकता. जें तुवें ल्हानांतले ल्हान म्हजे भावा भयणी करता तें म्हाकाच केलें म्हणटा जेजू. आनी ह्यो दोयाल्यो कोरण्यो आमी सगल्यो आमी आमच्या जिवितांत करता. आदी आमी कोणाकूच आदार करिनासलीं. आपूण आपल्याक देव सोमेस्तांक एक दीस देवाचो 6 दीस देंवचाराचें अशें कशें आमचें जिवीत जालेलें. आतां आमकां उदीक उमेद मेवल्या. आमकां आमचें जिवीत अर्था बरीत जालां. आमचें जिवीत जिवाड जालां. आमचें जिवीत रोशीत जालां. असलो खोल आनी ओकोण भावार्थ आमकां दी म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. निमाणी सुवातेर शेळमळो भावार्थ आमकां लांब रुंद रस्तो दारवट्यांतल्यान व्हरता. पूण उमेदीचो भावार्थ आमकां ओशीर दारवट्यांतल्यान व्हरता. प्रितीच्या भावा भयणो, आमच्या गोंयांत जायते इश्यूज ह्या दिसांनी चलतात. जायते इश्यूज, उदकाचो इश्यू, मायनिंगाचो इश्यू, डबल ट्रॅकिंग, गोंयांत कोळसो नाका आनी जायतीं उमेदीची भावार्थी हांकां तेंको दितात. जायतीं बार्देसान इलियासान तांकां तेंको दितात. असले आंदोलनांत तेंको दितात. कित्याक? ती उमेदीची भावार्थी, उमेदीची भावार्थी. हें गोंय सांबाळूंक फुडले पिळगेक ही भावा भयणी उमेदीची भावार्थी वावुरतात. पूण शेळमळी भावार्थी कितें म्हणटात? ते म्हाका कित्याक पडले रे? ते आमगे तिन्या कांय ट्रॅक वचना. तो कोळश्याचो दोड म्हाका कांय लागोना. म्हाका कित्याक पडला? हांव कित्याक वयतलो? असली वागणूक जाला. ही वागणूक कोणाची? शेळमळे भावार्थ्यांची. प्रितीच्या भावा भयणो, भावार्थ कोरण्यांतल्यान दाखोवया. भावार्थ जिवोवया. आनी ओशीर दारवटो आमकां तारुणांक पावयता. ओशीर दारवटो आमकां सगल्यांक जैताक पावयता. गोंयचे सायबान आमचें गोंय सांबाळून राखून दवरलें. आयज गोंयचें शार, गोंयचें माणकुलें शार म्हजे आनी तुज्या हातांत तो घालता. आमी भावार्थान सांबाळूं तो आमचे लागीं मागता. तर ताचीच मजत हें गोंय आमी सांबाळटलीं भावार्थी जावंक, भावार्थाक गोवाय दितलीं मनशां जावन मागुया. तशेंच प्रितीच्या भावा भयणो, जेजू हे आल्तारार येतलो उंड्याच्या रुपान. तेच जेजू लागीं आमी मागुया. आमचो भावार्थ ओकोण खोल गोट कर म्हूण मिसांत येतले जेजू लागीं सगल्यांक कृपा मिसांत मागुया. उबी रावून आमची गरजो बापाक आमी उबारुया. जागृत रावात, भावार्थ तीरपणान सांबाळात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितांत आनी मागण्यांत अणभवलेलो भावार्थ तिरावून आपले पोरजेक ते भावार्थाचे नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेन आयकून घे. कोरण्यो नाच जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. सरकारी कचेऱ्यांनी आनी राजकीय मळार
वावर करतल्या आमच्या ख्रिस्ती भयणी भावांक आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी दिसा दिसपट्या वावरांतल्यान आपल्या वावरा जाग्यार भावार्थाचे गवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न करचो. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान आनी हेर धार्मीक अनुभवांतल्यान आमचो भावार्थ शिकूंक कोलावंक आनी हेच भावार्थाचे अखंड गवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. हाल उपद्रव्यांनी तुमचे भावार्थाची तपासणी जाता. दूख पिडा संकोच येता तेन्ना आनी अदीक करून हे कोविड-19 दुयेंसा वेळार भावार्थान अशोक आनी शेडमोडी न्हय बोगोर अदीक तीर आनी अखंड जावंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सर पदवेदारांनी काकलुसार देवा तुजे आख्खी रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडेन आयकून घे. ह्या अचितूच सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरी काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक विघ्नूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती भोर सक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानियांक एक गुणांदीक वासीन विघ्नूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमचे सरकाराक आनी भोव करून भलायकीच्या अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवाईन उजवाडाय. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. पेज 28 C 24. मातीची भांगा करूं शोकताय तूं एकाचो द्राण. माती दूल आमचे जिणे भांगा कर पवित्र आत्म्यान. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळकल्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. तुजो जीवन जेजू ओ मोलीक भांगार आमचे आमची जीण बदलूंक जाता. जेजूचे जिवीत जावचे. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. आमेन. स्वर्गीच्या बापा भाग्योन तांद्रेच्या पोरबे दिसाक तुका भेटयता. ते देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी भरूं. हे परी तूं आमकां दिताय ते कुर्साक वेंग मारून सरवणीच्या कामांत जेजूचे सरकारी जावंक आनी सासनाक ताचे सांगाताक तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून तुमची सोवे आसूं आमची खाट जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परांता उबारता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काडीन सोर ताईन आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची कुणां जावन हे संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांच्या बुन्यादीर तीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit, povit, povit Dolbaraco सर्वेस्पोर तू सोर आणि संसार बोल्या तुझ्या वैभवान sorgi tuka zoi 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 सर्वेस्पोराची नवी येता ताका zoi sorgi tuka zoi zoi बापाक करोसून पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हीच कशीन खोस मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळी हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच परी जेवण जातोच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससनीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतली हें म्हज्या उगड्यासाक करात भावार्थाचो गुट परगोटुया तुझ्या कुसो आणि पुनर्जीवपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगती पडीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काल तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बायगून बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे उद्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोटसोडीत मुखामोळ पळोवंक तांकां फावो कर आम्हा समेस्तांची विधी बंदून एकठांय जाल्ले सगळे आमच्या भावा भयणीची दया कर म्हूण आमी मागता अदीक करून आयज चिंचोणचे डिनरी खातीर आमी मागता मागूंक लायिल्ले सगळे आमच्या भावा भयणीचो उगडास करून आमी मागता सगळे आमचे यादनीक आनी मोठवाशी भावा भयणी खातीर मागता एकामेका पासत आमी मागुया
अंकवार मरे देवाचे माये संगाती बायगून जुजे तिच्या पुती बायगून धर्मदूतां बायगून जुजे वाज बायगून फ्रांसीस सावेर बायगून आंद्रे आनी सोर काडीन तुका मानवले ते सगळे भोगतां बराबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थायन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. प्रितीच्या बाबा बिन्नो, जेजून आमकां मागणी दिला. हे मागण्यांतल्यान आमचो भावार्थ खोल गोट ओकोंड करूंक आमी सुम्या जेजून सोरवंडरान शिकयलेले मागणे भावार्थान धीर घेवन एकाच ताळ्यान आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजी कुशे परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवो चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमचे सव्य आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. इती देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ताचे जेवणाक आमकां आपयल्यांत आनी बाबार्थान ताचे जेवणांत आमी वांटो घेता ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सुरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज 49 D5. Dista dovondo, dista tamdo soro, shuta Jesu chiku, tache jive rogo, baba tache dole. Amka tu di Jesu, tuka bolong bogu, amka zagoi Jesu. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो.
आनी उर्बेन बरो आमच्या भावा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पयली सुवातेर आमी देवा बापाक आमच्या आर्गां दिवया, दिनवासया, वाखाणनुया, कित्याक कोविडाक लागून आमचो सेवा धर्म आमी बंद करूंक ना, पूण आमी सगळीं जाणां सोशल मिडियाचेर भाग घेवन आमचें जिवीत उदीकान उदीक जेजू सवें खोलायलेलें आसा. आमी ह्या वर्सा सगळीं जाणां हांगसर येवंक आमकां मिसान भाग घेवंक जावंक ना, पूण हांगसोत्तान तुमचे घरांनी तुमचे स्वातीचेर हें मीस पावयलां. आयज हें जें मीस सातांचें घेतलेलें आसा तें शिंशणी डिनरीन घेतलेलें आसा. आतां शिंशणी डिनरी फादर जॉन रातोसान हें घेतलेलें आसा, तर आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जॉर्ज रातोसान हें मीस बोटयलेलें आसा, तांकां देव बरें करूं म्हणटा फादर. आनी हेर ज्यो फिरगोज्यो आसात त्योय हांगसर हाजीर आसा. आसोलना फादर सेतोरियो रॉड्रिगीस, बेतूलचे फादर मानुएल फेर्नांडीस, काब्दो रामा, आगापितो दकुन्या, काणांगिनी फादर आगापितो, शिंशणी जुझे आंतोनियो द कोस्ता, कोत्ता de Fatorpa, José Fernandes, Kunkoli, Father Edmund Barreto, Dharmapur, Father Victor Cruz Vegas, Sarzora, Father Oswald de Souza, Tolecanto, Father Luis Coutinho, Veli, Father George Pazzi Fernandes, Veroda, Father George Ratos. हे सगळे पाद्रींनी हांगसर एके वतीन भाग घेतलेलो आसा. आनी इतलीं कॉपेलां दुसरीं मोटवाशींचीं इन्स्टिट्यूशन्स आसात आनी कितलेशे वाडे, तुमी सगळीं जाणां एके वतीन हांगसर आयज हाजीर आसात. तुमच्या सगळ्यां पासून आमी मागलेले आसा. आनी आयज खेरीत भाशेन आमी पाद्री, मोटवाशी आनी जे ब्रदर आसतात त्या सगळ्यां पासून आयज आमी हें मीस भेटयलेलें आसा. तांचे पासून आमी मागता ओकेसांव आनिकूय वाडल्या पुरो म्हणून देवा कडेन आमी विनंती करया. ह्या फुडें आतां जें मीस जातलें तें डिओसिसीन सेमिनरी आनी प्रिस्ट फादर येवन हें मीस भेटयतले. आनी सांजे मागीर 6 वरांचेर पुर्तुगेजीन मीस आसतलें. ही मांडावळ करूंक हें मीस तुमचे फुडें हाडूंक खूब जाणांनी तो कस घेतलेलो आसा. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. सांकिस्तांव, वाचपी, गायन मंडळी, मागीर एई मिडिया, सगळ्या जाणांक आनी तुमकां सगळ्यांक, तुमी घरा रावन भाग घेतलेलो आसा. तुमचे सुबां आशिर्वाद पडो म्हणून आतां आमी बागेवन फ्रांसीस कडेन मागया. तर हे मागणी आतां हांव तुमचे पासत घेता आनी तातूंत आमी भाग घेवया. बागेवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी सो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे होत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसून तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कोल ओकोण भावार्थ धरून उमेदीची जावंक
आनी भावार्थाक गोवाय दिवंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francis Xaviera, Urokura, Radis Amcha,